जों बाप्तिस्त मेसायेसाची वाट तयार करतालो. उरपोंजीन लोक ताचे प्रवचन आयकून जिवीत बदलून स्नान घेतालो. पूण जेन्ना जेजू ताचे सुरशी येता तो ताणें पळयलें तेन्ना ताणें सगल्यांक परगट केलें. होच तो देवाचो मेंढरो, होच तो भासायलोलो मेसियास. लोकांक तो जेजूशी वचपाची वाट दाखयता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां उगडास कोत्ता, देवान मोगान आमकां आपलीं भुरगीं म्हणल्यात. पातक करून आमी देवाचो मोग पयसायता. जेजू सगळ्या वैभवान परतून येतलो तेन्ना जीं कोण पातका विरेत खरी देवाची भुरगीं कशीं जियेल्यान तांकां क्रिस्त आपणा सारकी कोत्तलो. हाका लागून क्रिस्ता आनी ताच्या शिकवण्याचेर आमचें जिवीत मांडून हाडुया आनी कोणूय आमचो इश्ट इश्टीन सोयरो देवा सोरशिलो पयस गेला ताका आमचे देखीन आनी उतरान पोत्तून देवा सोरशी हाडुया. जेजून ह्या संवसारांत सुखाचें जिवीत जिवंक येतालें, पूण अशें करून बापाचे कुशेक तो पाट वळटलो आसलो आनी अशें आमची सोडवण करपाचें कार्य सोडून दितलो आसलो. आपल्या कोश्टांनी जेजून बापाची खुशी पळयली आनी कोश्टां उदेशी सोडवण जोडून ताणें आमकां कोश्टांक फुडो करूंक देख आनी स्फूर्ती दिली. आयज मनीस जिन्सावार कोश्ट सोंसता, जावं ते मागीर कुडीचे, मोनाचे वो आत्म्याचे. थोडी कोश्टांची काल्स वांटूंक संवसार दाखयतात ते चुकीचे वाटेर आपलीं पावलां मारतात, जाल्यार दुसरीं कोश्ट सोंसूंक जायना जावन जिवीत कोबार करूंक येवजितात. जेजून कोश्ट सोंसून आनी तांचेर जोयत मेळून आमच्या कोश्टांक एक नवो आकार आनी समजणी दिल्या आनी कोश्टा उपरांत पळोवंक वाट दाखयल्या. जेजू कोश्टवतल्या सेवकाचेर नदर घालून आनी ताचेच कडसून स्फूर्ती आनी बळ घेवन आमच्या जिवितांत उप्रासतले कोश्टां खुर्सांक फुडो करूंक आनी आमचे जोयत मेळूंक शिकयता. तो देवाचो मोग आमी आमच्या जिवितांत आनी कुटुंबांत अणभवंक आनी ह्याच मोगान आमच्या गरजेवंत भावा भयणीक उतरांनी आनी कोरण्यांनी दाखोवंक क्रिस्ताचे जिवे गोवाय आमी जावंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान देवा लागीं खतखत्यान मागुया.